आतां जेजूच्या ओपारीन पळया, जेरुजलेम थावन जेरिकोक एक मनीस वेता, ताका नांव ना. जेरुजलेम दर्या थावन 2300 फूट वयर आसा आनी जेरिको दर्या थावन 1300 फूट सकयल आसा. म्हणजे जेरुजलेमा थावन जेरिकोक वेतालो जाल्यार 3600 फूट तुवें सकयल देवूंक जाय. बारीक वाट. आनी त्या काळार ते वाटेंतल्यान कोण एकली दोगां वचनासलीं, कित्याक थंय चोर, नागोवणे, दरोडेकार आसताले. आनी केन्ना केन्ना ते अशें करताले, आपल्याच एका मनशाक थंय रस्त्या कुशीन दवरताले आनी तो आतां घायला पडला अशें दिसतालें. आनी कोणूय जर ताच्या आदाराक गेलो, हे सगळे दरोडेकार येताले आनी त्या मनशाक धरताले आनी ताजे कडेन आसलें सगळें घेवन वताले. आतां हो एकटो मनीस गेलो, तो पिसोच, कित्याक ताका खबर आसलें न्ही आपणें त्या वाटेन वचूंक उपकारना. दिसाचोच तो गेलो जावं, पूण एकट्यान वचप बरें न्ही. पूण तो गेलो आनी चोरांच्या हातांत सांपडलो. चोरांनी ताका बरोच मार घालो आनी ताचे लागीं आसलें सगळें ते घेवन गेले. आतां ते वाटेन जुदेवांचो राब्बी म्हणजे तांचो मेस्त्री तो येता. तो पळयता, पूण तो कुशीन सरून वेता. कित्याक घडये ताका दिसलें जायत हो मनीस मेला आसतलो आनी ताका जर हांवें हात लायलो हांव अशुद्ध जातलो. हरशीं तो अशुद्ध जावचो नासलो, कित्याक तो आतां मंदिराक वचना. तो मंदिरांत हांव सकयल जेरिकोक वेता. पूण तो ताच्या आदाराक पावना, तो फुडें वेता. ताचे फाटल्यान एकटो लेवीत येता. लेवीत म्हणजे मंदिरांत थंयसर आसल्या याजकाक आदार करपी. तोय पळयता ह्या मनशाक, पूण ताच्या आदाराक पावना आनी तो कुशींतल्यान वेता.